थँक्यू. धन्यवाद तुमका पुरा लोकांक भारी चंद कोण सांगले माताजी. आम्ही सेशन आकानी मुखार व्हरुया आता. सो आज तुमका सुमारीत लोकांक हांगवटच्या लोकांक गोत्त अशें पुरो आयचे दिवस मस्त एक स्पेशल दिवस कसला की म्हळ्यार आज हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगेल व्यास पूजा आज. सो यूट्यूबांत लाईव्ह तुम पळयत ऋषिकेशांतू चलता असा हे ओकेशन. सो महाराजा ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ म्हण सांगल्यार तांणी एक्सटेन्सिव्ह प्रीचिंग केलेलं आसा एस्पेशली एशियन कंट्रीजांत वचूंगेनो तांणी एक्सटेन्सिव्ह ट्रॅव्हल केलेलं आसा आणि वर्णाश्रम मिशन म्हणलेले तांणी प्रमोट केलेलं आसा महाराजांना. तांगेल बुक्स बी एक मेक वृंदावन विलेज अँड वर्णाश्रम एज्युकेशन एक 2 बुक्स आसा तांगेले. सो एक्सटेन्सिव्ह तांणी हे केलेलं आसा इस्कॉनांत एक पायनियरिंग एक स्टेप घेऊन मुखार गेलेलं आसाची. सो आज हांवें कसले हे पुरो सांगतास की म्हळ्यार आज आमगेल सौभाग्य की तांगेले डिसायपल जाल्लेले हिज ग्रेस प्रेम भक्तीदास महाराज तांणी आज आमगेले स्पीकर जावन आसाची. महाराज मिगेले दंडमत प्रणाम तुमका आणि तुमका हार्दिक स्वागत सुस्वागत हे सेशनाक. तुमगेल ಬಗ್ಗೆ एक सान इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव प्रयत्न करता आसा. हिज ग्रेस प्रेम भक्तीदास महाराज तांगेल कार्मिक नेम पद्माकर पी पडियार म्हणून आणि तुमगेले एज्युकेशन तुमगेल बॉर्न जाल्लेले जो एज्युकेशन पुरा तुमगेले मंगलोरांत जाल्लेले आसा. तुम्ही BA ग्रॅज्युएट जावन आसाची फ्रॉम मंगलोर युनिव्हर्सिटी. महाराज प्रभुजी जॉइंड इस्कॉन इन द इयर 1990 उल्लाल मंगलोर थंय तांणी 1919 इस्कॉन जॉइन केलेले. तांगेल इनिशिएशन जाल्लेले 1994 इन काठमांडू नेपाल बाय अगेन हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज. In the year 1997 तांगेले वाडीक जाले टू भगवती देवीदासी माताजी आणि प्रभुजी एक धूव बी आसा यमुना म्हणून आणि सेकंड PUC स्टडी करता आसाची कॅनरा PU कॉलेज मंगलोरांत. प्रभुजी हॅज सर्व्ड इन इस्कॉन मंगलोर थंय तांणी टेम्पल प्रेसिडेंट जावन फ्रॉम 2000 to 2012 तांणी सर्व केलेलं आसा. फ्रॉम 2013 टिल डेट तांणी टेम्पल मॅनेजमेंट काउन्सिलांतू आसाची आणि 2018 टिल डेट तांणी संस्कृत टीचर जावन बी पार्ट टाइम तांणी सर्व करता आसाची इन श्रीनिवास निगमागम पाठशाला जो गुरुकुल म्हणून बी तांणी सांगताची. प्रभुजीन एक्सटेन्सिव्ह जावन GCC कंट्रीजांतू तांणी ट्रॅव्हल केला. UAE शारजा अबुधाबी ओमान बहरेन थंय तांणी प्रिचिंगा खातीर ट्रॅव्हल करून गेलो. भगवत धर्म आणि इस्कॉन जगन्नाथ मंदिराचे फंड रेजिंगा खातीर बी तांणी एक्सटेन्सिव्ह ट्रॅव्हल करून हे केलेलं आसा. Prabhuji also preaches at congregational devotees, children through online and offline classes. Prabhuji, तुमगेला आयची सेशन तो तुमगेले एक विजडम आयकुचे आमकां मेळटा आसा. सो तुमकां हार्दिक स्वागत अँड ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी. हरे कृष्ण. सर्वप्रथम जावनो हांव उलयला आयकतास वा? वय प्रभुजी आयकतास. हरे कृष्ण. आयचे या दिव्य सत्संगांतू सर्वलेले पूरा भगवत भक्तांक हार्दिक स्वागत. सर्वप्रथम जावनो आम्ही प्रार्थना अर्पण करूया. ते म्हळ्यार गीताचे दिव्य एक श्रेष्ठ ज्ञान जावन आशिल्ले गीता सार जावन आशिल्ले 9 अध्यायाचे आम्ही आजी ताजी पुरा अवलोकन करचे आसाची. ताजे खातीर देवाला प्रार्थना करून आम्ही मुखार सुया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 पण सांगूया. पुराजन मुठू मेळ सांगूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवास्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांस्त हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। आम्ही भगवद्गीतेचे पूरा श्लोक आता श्रवण केलंय. या गीतांत आम्ही कसं नवा अध्यायांत विशेष जाऊन गीतांत आम्ही देव कसा सांगता आमका, कसं एक विशेष संदेश आमका देव दिता असा हाजी ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ करूया. हांव काल उडपा चमकलोलो. उडपा अंतू ते भितर वताना लेफ्ट साइडारी पूरा भागवता श्लोक घाला. लायक भागवताचे प्रमुख श्लोक ते अमृतशिला अंतू तांणी घाला ते बैरी. अंतू एक श्लोक भारी म्हाका अत्यंत आकर्षक जावन दिसले. इथे म्हळ्यार देव कृष्ण आमकां कितली प्रीती करता, कितली आमगेल वैरी तो दयाळू जावन आसा, आमगेले श्रेयसा खातीर तो केन्नाय तत्पर जावन आसा. भृत्यानुग्रह कातरम. भृत्य म्हणा तांगेले सेवक म्हणजे भक्त. अनुग्रह कातरम म्हळ्यार अनुग्रह करूक, आमगेलो उद्धार करूक, आमकां श्रेयस दिवच्याक, आमगेल कल्याणाक, आमगेल मंगळा खातीर कातरम केन्नाय तो तत्पर जावन आसा. ते हे श्लोक सांगता नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः. गुण आत्मनः सर्व गुण संपन्न जावन आशिल्लो तो कसं करता काय. नृणां निःश्रेयसार्थाय. नृणां म्हळ्यार पुरा जनाक, पुरा तांगेल कोण पुरा भौतिक प्रपंचाक कितली जनसंख्या आसा की तांगेल पुरा जनाक मनशालय म्हणून सांगू येता. नृणां निःश्रेयसार्थाय म्हळ्यार तांकां श्रेयस दिवचे खातीर, तांगेल उद्धार करचे खातीर, तांगेल कल्याण करचे खातीर. निःश्रेयसार्थाय म्हळ्यार अल्टिमेट बेनिफिटा खातीर. तांकां चांग जावका, तांकां बरें जावका, तांकां शुभ जावका. एक वन इंटेंशन देवान तांगेल कल्याण, तांगेल उद्धार जावका. यो कितले कष्ट भोगता आसाची. विशेष जावन जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे परम कष्ट, अत्यंत श्रेय म्हळ्यार कष्ट जावन आशिल्ली हे स्थिती हंत दुखून हांगेल उद्धार करका. हाजे खातीर हे श्लोक सांगता निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपः. देव हे भौतिक प्रपंच आहेत काय, भौतिक प्रपंच येवन आमकां निज ज्ञान दिता, आमगेल कल्याण करता, आमकां सक्कट दाखयता कशी करता तुमी, कशें आसूं का, तुमगेल जीवन कशें आसूं का, आमकां निज ज्ञान दिता. तेंचे हे ज्ञान भगवद्गीता श्रेष्ठ उपनिषत्सु म्हळ्यार श्रेष्ठ उपनिषद. त्या भगवद्गीतांतू 9वा अध्याय म्हळ्यार कसं नाही मध्ये आसकयता एक मध्येच सेंटरांत असल्या म्हणकेची. 9 आणि 10 अध्याय म्हळ्यार पॅक्ड जावन असल्या म्हणकेची. एक सँडविच असल्या म्हणजे मध्ये तू लायक स्टफ असतात. अत्यंत प्रमुख विषय
भगवंत प्रितीन आमगेल कल्याणा खातीर सांगता म्हळ्यार विशेष जावन या नवा अध्यायांतू शुद्ध भक्तीचे देव प्रतिपादन करता. शुद्ध भक्ती म्हणा कसं नाही, शुद्ध भक्ती कशी करूया आम्ही हे देव आमकां सांगून दिता. तशी गीता स्पेशली विशेष जावन या नवा अध्याय आमकां शुद्ध भक्ती कशी करूं आम्ही, शुद्ध भक्ती परिचय कसा नाही. आपण भक्ती म्हणसं ना, यो भक्ती म्हणा कसं करचो मी, या भावूक जावन अशें आमगेल भाव ज्ञानाक आधार जावन आसूं का, ज्ञाना वयर आधरिसून आसून आमगेल भक्ती जावं का. प्रभुपाद सांगता केवल भक्ती ज्ञान नातील करची भक्ती अशा नज नव केवल ज्ञान आहे अशा नज भक्ती नातील दोन्ही असू. या दोन्ही कशी संमिश्रण जावन आसा, दोन्हीचे कशी प्रामुख्यत आसा म्हूण देव या नवा अध्यायात स्पष्ट जावन आमकां सांगता आसाची. तशें हांगा सांगता आसाची सुरवे एक श्लोक जाता तुम्ही वाजिलात श्लोक जाल्यार एक श्लोकाचे आमी अवलोकन ज्या तितले वगी करूया. हांगा देव सांगता आसा सर्वप्रथम जावन एक दुखून तिन्ही श्लोक ताई कितले ज्ञान कितले महत्वपूर्ण आसा आमगेल्या जिवनांत. ज्ञान कितले म्हळ्यार ते ज्ञान नातिले आमी देवा प्राप्त करूं साध्य ना. ते ज्ञान जावं का. चारय अध्यायांत देव स्पष्ट जावन सांगता आसा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विंदती. म्हणजे ज्ञान कितले परिपूर्ण प्रमुख जावन आसा या 3 श्लोका देव सांगता. आणि त्यानंतर हे सगळे अध्यायांत अंतिम गती कसं नाही, आमगे लक्ष्य कसं जावन आसा का, आमगे जीवनाचे ध्येय कसं नाही. म्हळ्यार वासुदेव परागतिः नारायण परागतिः. देवा तुगे चरण प्राप्त करचे आमगे जीवन एकैक उद्देश हे देव आमकां सांगून दिता आसा ह्या अध्यायांत. म्हळ्यार तांगेल चरण प्राप्त करचेची आमगे जिवनाचे एकैक उद्देश जावन आसा का, एकैक ध्येय जावन आसा का, एक लक्ष्य म्हळ्यार म्हाका थंय वचून पावका. लक्ष्य करेक्ट कळ्ळी म्हणजे जाल्यार आतां माउंट एव्हरेस्ट म्हाका टॉप वचूं का म्हूण कळ्ळी म्हणजे जाल्यार कितले कश्ट आसो आमी ते साधन करताचे. आता एकलो व्यक्ती दूर वच्चो नासता जाल्यार वापस घर कडेन येता म्हणटना कितले कश्ट जावो त्या घरा वच्चे खातीर कितले कश्ट तो अनुभव करून वापस घरा येता. बसा सीट मेळना ती नसो, पोटा खावो पोटा खायना ती नसो. तो कसं असल्यार म्हाका घर कडेन वच्चो का, आमगेल घर म्हाका घरा वतर कितले आनंद जाता आमकां. तशीच आमगेल अंतिम लक्ष्य नारायण परागतिः वासुदेव परागतिः. अंतिम लक्ष्य तो देव वासुदेव. हे अंतिम लक्ष्य आमकां देव सांगून दिता आसा. पळय तुगेलें अंतिम लक्ष्य हांवाची म्हाका तूं प्राप्त कर का. म्हाका प्राप्त केल्यार सकल आनंद तूं प्राप्त जावचे साध्य आसा तुका. हे ज्ञान आमकां देव दिता आसा. तशी फर्स्ट 3 श्लोक गीताचे ज्ञानाचे कितली महत्व जावन आसा, कितली महत्वपूर्ण जावन आसा गीता ज्ञान हांगा देव सांगून दिता आसा. म्हळ्यार फर्स्ट श्लोक पळया सुरेख. श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. अत्यंत गुह्य जावन अशी सांगवत आसा तुका अर्जुना. म्हळ्यार सुर्वे देव सांगता आसा म्हळ्यार अर्जुना तुका हांव श्रेष्ठ जावन आशिल्लें तुका सांगता आसा. हांव सांगची काय साधारण विशय न्ही. म्हळ्यार कितले ते इम्पॉर्टंट आसा, कितले महत्वपूर्ण जावन आसा ते हांव तुका सांगता आसा. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे. देव अर्जुनाला एक विशेष गुण पळयता आसा. ते कसो गुण अनसूय. ताका कसो न्ही असूय ना, द्वेष ना देवाक. आमी केन्ना देवाला वयर द्वेष दवरनाच की शुद्ध प्रितीन तांगेल भक्ती करूं प्रयत्न करता की तेन्ना देवा मस्त संतुष्ट जाता, देवा मस्त प्रीती जाता. तो आमकां मस्त तागेला येवचे वाट ज्ञान दीपेन भास्वता. स्पष्ट जावन आमकां तागेल्या वरची कसं ते वाट आसा की ते सुगम जावन दिता. अनेक गुण कसं म्हळ्यार ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्मा मोक्षसे अशुभात्. हे अर्जुना हें तूं कळ्ळी म्हणजे जाल्यार तुका हे ज्ञान तुका मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार मोक्षसे अशुभात्. पुरा अशुभ कसं आसा की आमगेल्या जिवनांत
नक्क जलले नव वेदना कष्ट समस्या आता पुरा जण या सकलस हांत दुखून तू मुक्त जागेत मला देव हांग कसं सांगतास हांव तुका कसं दितास की श्रेष्ठ जावन आशिल्लें दितास आय एम नॉट गिविंग यू समथिंग ऑर्डिनरी अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आशिल्लें दितास तुका अर्जुन मागीर देव सांगता दोन्ही श्लोकांत अत्यंत प्रमुख श्लोक गीतांत आमी बायपाठ करपा जालेले श्लोक राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम आता देव सांगता कितली ते इम्पॉर्टंट हे पुरा विद्यांतू श्रेष्ठ जावन आशिल्लें गुह्य जावन आशिल्लें अत्यंत सिक्रेट जावन आशिल्लें परमम गुह्यम राजविद्या पवित्रम हे पवित्र जावन आशिल्लें इदम उत्तमम इदम म्हणे हे ज्ञान उत्तम जावन आशिल्लें श्रेष्ठ जावन आशिल्लें मागीर प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम चंदायर आमी आमगे जीवनांतू अनुसरण करीत सुसुखम कर्तुम अव्ययम हे आमी जीवनांतू अयो गीता मस्त कष्ट आसवे गीता आमगे जीवनांतू पालन करू भारी कष्ट आसवे हॉड फिलॉसॉफी वे ना हॉड हे तत्व सिद्धांत वे आमकां अर्थ जायना वे ना अत्यंत सरळ जावन आसा अत्यंत म्हळ्यार देव सांगता आसा म्हळ्यार पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हळ्यार सरळ जावन आसा ಕೆಲವು जण सांगताचे अयो गीता वाचूक मस्त कष्ट आसा गीता अर्थ जावच्या मस्त कष्ट आसा भागवत जाल्यार हांव वाचिता जाल्यार म्हाका गीता अर्थ जायना ना गीता आनीक सरळ जावन आसा आनीकय अत्यंत सरळ जावन देवान दिला ते कितले सरळ जावन आसा त्या विशयान देव सांगता आसा कितले सुलभ आसी हे सुसुखम कर्तुम अव्ययम अव्ययी जावन आशिल्लें ज्ञान सुसुखम आमी भायर आमगे जीवनांत पालन करूं देव सांगता म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट आसी हे कितले सरळ जावन आसा देव सांगता म्हळ्यार हॉड एक मॅथमॅटिक्स सांगता म्हूण न्हय हॉड एक कष्ट जावन आशिल्लें सांगता म्हूण न्हय म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार चेडा कितले सरळ जावन आसा हें पालन करी हें तुका कांय कष्ट ना आमी लेख पुरोच अयो कितले कष्ट आसी हे ना हें कांय कष्ट ना हे कितले सरळ जावन आसा कितले सुलभ जावन आसा कितले नय जावन आसा आतां मैसूर पाकू गट्टी दिल्यार खावच्या जायना मैसूर पाकू चंद कोन गडो जावन सॉफ्ट कोन दिल्यार आमी खाताची देव सांगता हे मैसूर पाक तितले सांग तुका अत्यंत गडो जावन आसा श्रेष्ठ जावन आसा कांय कष्ट ना कोणूय खाव येता कोणाकय अनुभव करूं येता पण देवान सांगता अशी तिन्ही श्लोका देव सांगता आसा अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्यापरन्ति अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तते जाल्यार एक क्वालिफिकेशन कसं म्हणतात देवान सुरवे एक अर्हता सांगली आमकां हे भक्ती कितले एक अर्हता जावं आमकां आतां हॉड एक जॉब मेळका आमकां नवे हॉड एक काम वचका हॉड एक युनिवर्सिटी हांव जॉइन जावका NLT की सूरत कला जॉइन जावका थंय जावका जाल्यार आमगे कसं की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन आसता आमगेले कसं की एक अर्हता आसता तशीच देवाल भक्ती करका जाल्यार देवा प्राप्त करका जाल्यार देवाल चरण प्राप्त करका जाल्यार आमगेले विशेष एक येता जावन श्रद्धा आसता विशेष जावन श्रद्धा म्हळ्यार देवा तुगेले वयली विशेष आसक्ती विशेष प्रीती ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣಾ ಮುಂದೆ ಪುರಂದರದಾಸ देवा तुझे चरणा वैरी हांव आश्रय भरला घाल नको देवा हे आमगेलो आश्रय आसता हे आमगेली श्रद्धा आसता कितलेय कष्ट आसो कितलेय सूख आसो देवा तुगेले चरण हांव सोडा तेंची देव सांगता फर्स्ट कसं सांगले अनसूय असूया द्वेष ह्या श्लोकाक कसं सांगता श्रद्धा आसता देवाल वयली जरा श्रद्धा नसल्यार अश्रद्धधानाः पुरुषा हांव कसं सांगता की ह्या ज्ञाना वयली तुमकां श्रद्धा ना म्हूण जाल्यार धर्मस्य अस्य अप्राप्य म्हाका मेळनाची मेगले सारय आताची
मृत्यू संसार वर्तमनी अपासे संसार योगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम अपासम संसार योग जता. त्याच देव सांगता हे अर्जुना श्रद्ध जाव का विशेष रूपाच्या नंबिका म्हणा श्रद्धा देवाला वेरी अटूट विश्वास देवा तुझ म्हाका पालन करतलो तुम्ही तो राखका आर पालका आमार तुम्हारा चरण बिना आशा नाही आहार म्हणून भक्तिविनोद ठाकूर एक पद्य सांगताचे तुम्ही तो राखका आर पालका आमार तुमचे रक्षण करतलो तुमचे पालन करतलो तुम्हारा चरण बिना आशा नाही आहार तुगेल चरण नंतिले मक विंगड खंयचेय आश्रय ना अशी हे आश्रय आमगेला सुखार कोण आश्रय दवरना की तांणी उपास संसार येताची मागीर मुखार सुद्दां सांगता चारय दुखून धांची श्लोक ताई विशेष जावन देवाला अनंत विभूती आमी पळयता चारय दुखून धांची श्लोक ताई कृष्ण कितली महान जावन आसा अंत सांगता मया ततमिदं सर्वं पुरा जगत्य मेगेले अधीन जावन आसा हांव तंत आसा जलरी हांव असल्यारय तांतू नातल्या म्हणके म्हळ्यार पुरा कडेन असल्या म्हणके देवान कितली म्हळ्यार हांतू ह्या श्लोकांत विशेष जावन तेगेली विभूती सांगता आसा तो कितली श्रेष्ठ जावन आसा आता विशेष जावन कोणेय एक व्यक्ती तेगेल गुण तेगेल पुरा ऐश्वर्य तेगेल पुरा महत्व कितलें आसा म्हण आमकां कळ्ळी म्हणजे जाल्यार विशेष जावन त्या व्यक्ती वयरी आमकां आदर श्रद्धा भक्ती वाडून येता त्या व्यक्ती बग्गे कोणय गोतना तेगेल विशय आमकां मस्त गोतना जाल्यार कशें जाता त्या व्यक्ती वयरी आमकां कसले आदर श्रद्धा अशी देवान सांगता असो तो कितली महान जावन आसा कितली श्रेष्ठ जावन आसा हे आमकां कळतरी आमगेल हृदयांतू तागेल खातीर विश्वास प्रीती वाडता देव कितली श्रेष्ठ गॉड इज ग्रेट म्हूण आमी वाजिताचे तागेल ग्रेटनेस कितले तो कितली महान जावन आसा ताका आमी हे ग्रेटनेस कळलेले तितले आमगेल शरणागती आमगेल तागेल वयर आशिल्ले श्रद्धा प्रीती चड जाता वता आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम आनंद अंबुधिवर्धनम अंबुधी म्हळ्यार सागर त्या सागरा कितले आनंद आसा म्हळ्यार ते चड जाल्ले तितली सरची ना ते देवा आमी कितली मोग करताची कितली प्रीती करताची हाका अंत्य म्हणना सीमा ना बॉर्डर ना तशीची देव सांगता आसा सकळ जगती मेगेल निमित जाल्लेलें आसा मागीर सांगता नचमत्स्थानी भूतानी पश्यमे योगमैश्वरम अर्जुना पळ्या कितली महान जावन आसा पश्यमे योगमैश्वरम कितली महान जावन आसा मेगेल तूं सृष्टी पळय हावाची सृष्टीचे मूळ जावन आसा म्हळ्यार देव तागेल महानता सांगता आता देवाना सांगता आमकां कळटा नाल्यार देवाल भक्तान आमकां सांगल्यार कळटा हांगा देवू सांगता आसा तागे परिचय कितले देव श्रेष्ठ जावन आसा तशी यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारया हांव सृष्टी केल्या मेगेल निमित्ताची मेगेल निमित्त हे संसार सृष्टी जाला आमी लेख पळोवची कोण हाजी मक्षी कोण आसा जाल्यार हाजी मक्षी आमी प्रतीक्षणा पळोवका देवान सृष्टी केलेली आसा देव सांगता मेगेल निमित्त सृष्टी जाला आता एक पेन आसो एक कसं आसो कोण एक सृष्टी केला खंयची सृष्टी कोणय कारण जावन आसा अशी देव सांगता सांगा हावाची कारण करता सर्व कारण कारणम मेगेल निमित्त सृष्टी जाला मुखार सून देव सांगताची ओ सन ऑफ कुंती सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् हांव सृष्टी करता हांव अंत्य करता हांव पालन करता पण ह्या सगळं कसं देव सांगता मन आवरका गेलेलो विषय देव कितली महान जावन आसा हाऊ ग्रेट ही इज हाऊ मॅग्नॅनिमस ही इज तागेल महत्व कितली विभूती कितली श्रेष्ठ जावन आसा या कळली सतना कसं जाता ओ देवा हांव समर्पण करता इतली व्हड देव जावन आसा आमी संवसारांत
मस्त जनाल प्रती आकर्षित जाताची कित्याक तागेलें ऐश्वर्य आसा, तागेलें दुग्ध आसा, तागेलें शारिरीक बल आसा, तागेलें कसं की एक विशेष गुण आसा, त्या प्रती आमी आकर्षित जाताची. जाल्यार सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्लें कोण हें सकट पूर्ण प्रमाण कोणालें आसा, त्या देवालें आसा, कृष्णालें आसा. तशें निमतान आमगेलें निज आकर्शणां, आमगेलें निज प्रीती, आमगेलें निज वागी आमी बदल आमी कोरक जाल्यार तागेलें मन आस कोरका, ताका आमी प्राप्त कोरका, तागेलें आमी मोगाक, तांगेले प्रितीक आमी पात्र जावका. हें जावका जाल्यार तागेलो परिचय आमकां सर्व जावका. तो कितली ग्रेट जावन आसा, कितली श्रेश्ठ जावन आसा. तशें हांगा देव सांगता आसा, हांव पालन करता आसा. मागीर मुखार सून सांगताची, प्रकृतीं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिर्वशात्. मगेल अधीनतांतूय हें पुरो चलता आसा. आतां एक व्हड फॅक्टरी, तो थंय ताजे कोण ओनर आसा की डायरेक्टर आसा की तागेले अधीनतांतू पुरो ते फॅक्टरी चलता आसा. तो आसचो, तो ना जावो. जाल्यार इट्स ऑल एक्टिंग अंडर हिज डायरेक्शन. ताणें कसो की एक नियम केला, त्या नियमांतू ते चलता आसा. तशें आमी लेखुका हे सगळे प्रपंच आसा देवाला अधीनतांत आसा. देवाला एक कसं की मार्गदर्शन कसं आसा की तशी हें चलता आसा. तशें हांगा देव सांगता आसा. मागीर देव सांगता, न च मत्स्थानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु. इतली जावन आसल्यार म्हाका कोणाय बंधनांत घालूं साध्य ना. हांव कोणाकय हाता मेळटलो ना. म्हाका कसनय निर्बंध करून, म्हाका कसनय नियम घालूं कोणाय साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार हांव नियम केलेलो हांवाची. देवा कोणें नियंत्रण करूं साध्य ना. मागीर मुखार सून देव सांगता, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. मगेल अध्यक्षतांतू हें सकट जाता आसा. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः. अध्यक्षेण म्हळ्यार हांव सुपरविजन करता आसतना. म्हळ्यार पळयाची एक एक आमी वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ मिल्की वे गॅलेक्सी. वयव्यार त्या मिल्की वे गॅलेक्सींतू कितली ग्रहमंडल आसा, कितली नक्षत्र आसाची, कितली सूर्य आसाची, अगणित. अगणित म्हळ्यार आमकां काउंट करूं साध्य ना, कितले आसा. पण ह्या सकट कोणाला अधीनतांत जाता, कोणाला अधीनतांत सृष्टी जाता आसा. देवाल वासुदेवाल अधीनतांत हें पुरो सृष्टी जाता आसा. तागेले अधीनतांतू हें पुरो चलता आसा. म्हळ्यार आमी कितली आमकां संतोष जावका, अयो देवाल अधीनंतू देव कितली ग्रेट देवा तूं, कितली महान आसा देवा तूं. तुगेले निमित्तय हें चलता आसा. मागीर देव सांगता, 11 इकरा ಅದಕ್ಕೂ 25 25 ಶ್ಲೋಕ ತಾಯಿ देव भक्त कशी असताची, अभक्त कशी असताची. भक्ताल गुण कसं नाही, अभक्ताल गुण कसं नाही. हाय ह्या विवरण कोण सांगता असाचे. म्हळ्यार विशेष जावन देवांक प्रार्थना करता आसा, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्. अवजानन्ति देव या भौतिक प्रपंचा येतना ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಣ ಶುದ್ಧನಾಕಿ ತನ್ನ ದೇವಾಕ ಅಯ್ಯೋ ಓಚಿ ದೇವು ತಂಗೆಲ್ ವೈರಿ ನಂಬಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದವನ್ಗೇನಾಚೆ देवाल विभूती ऐश्वर्य पळेलारी त्यांनी विश्वास करनाचे. आम्ही महाभारतांत स्पष्ट जेवण पळयताची. दुर्योधन आशिल की, मस्त जन शकुनी आशिल की, कितले जन आसाचे. त्यांनी देवाल विभूती पळयलारी, देवाल ऐश्वर्य त्यांनी विंगडाल मुखांतर ऐकलारी त्यांनी देवाल वैर विश्वास करणी, श्रद्ध धरणी. हेच देवांक सांगता आसा, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम. परम भाव हांव कितले श्रेष्ठ जावन आसा, अजानंतो तांकां गोतना. मम भूत महेश्वरम महा ईश्वरम. हांव अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लो, हें ज्ञान तांकां ना. म्हळ्यार सुरे अभक्त कशी आसाची. जाल्यार मागीर मुखार सून देव सांगता आसा, मोघाशो मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृती मोहिनीं विचेतसः. म्हळ्यार त्यांनी
निज ज्ञान प्राप्त ना तांकां निज ज्ञान त्यांनी कळवून घेतला आणि व्हड फिलॉसॉफर जावन असो पुरो व्हड ऐश्वर्य जावन अशें पुरो व्हड ज्ञानी जावन अशें पुरो म्हळ्यार व्हड डॉक्टर अशें पुरो इंजिनियर अशें पुरो मस्त कोट्याधिपती अशें पुरो जाल्यार निज ज्ञान विचेत आसा ज्ञान त्यांनी ज्ञान ना जाल्यार जिवन कसं कोरता म्हणून ना इतली सकड असल्यार अंतिम जावन त्यांनी पराजय जाताची म्हळ्यार अंतिम जावन कितलेय व्हड व्यक्ती असो कितसनय असो जाल्यार देवाल भक्ती ना म्हणून जाल्यार अवजानंती माम देवाल विशय तक ज्ञान ना म्हणून जाल्यार तो कितलेय व्हड व्यक्ती असो उपास ताणें हे भौतीक संसार येवंक जाता म्हूण देव स्पश्ट जेवणान सांगता मागीर सांगता देवान ताका अभक्ताला सांगलें अभक्ताला अवगुण कसो सांगलें आतां भक्त जावन कशी आसताची देवाल भक्त कशी आसताची म्हणाली महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् कितले देव मोगान सांगता देव आमगेले वयर कितली प्रिती दवरला देवान हांगा देव स्पश्ट जावन सांगता बेगीन देव कसो आपयता तागेले भक्ताक महात्मानाः मां पार्थ महात्मा म्हूण आपयता म्हळ्यार देव आमकां कितली मोग करता कितली प्रिती करता म्हणून हांगा ह्या श्लोकांत कळटा महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः तांणी विशेष मेगेल प्रकृतींत आसाची विशेष मेगेल दे आर अंडर माय केअर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स मेगेल स्पेशल प्रोटेक्शनर आसाची विशेष एक तांणी कसं खंयच्यात आसाची विशेष एक रक्षणेंत आसाची दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः इत्याक भजन्ति अनन्य मनसो भजन्ति अनन्य मनसो भक्तीन अनन्य जावन मेगेल भक्ती करतात तांणी मेगेल विशेष एक शक्तीन तो रक्षित जावन आसाची देवाल शक्तीन आमी रक्षित जावन आसा देव सांगता यू आर प्रोटेक्टेड डोंट वरी इत्याक आमी भजन्ति अनन्य मनसो पळयाची ध्यान दिवन ऐकायची अनन्य हे शब्द गीतांत मस्त देव सांगता अनन्या चिंतयन्तो माम अपस्तये अनेक अध्यायाले अनन्या चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्य या वर्ड मस्त इंपॉर्टंट जावन ये शब्द अनन्य शब्द न अन्य कुंती महाराणी यांचे शब्द उपयोग करता त्वयि मेनन्य विषयो मतिर्मधुपते सकृत रतिम ऊर्ध्वहता दद्धा गंगे वौघौ उधन्वती हे कृष्णा हे वासुदेवा मिगेल मती केन्नाय तुगेल वयर मात्र सुका कृष्णा मतिर्मधुपते सकृत त्वयि मे न अन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमूर्ध्वहता अद्धा गंगे वौघौ उधन्वती कशी गंगा न्हंय त्या सागरा मेळची कतीर ती हळतोस काय कस कितली तडी बांदिला री तिगेल उद्देश कसो न्हय सागरा वचून सेरवू का तशी मेगेल मन केन्नाय तुगेल चरण कमला आसूं कृष्ण म्हळ्यार अनन्य भाव आमकां देवाक वयर आसूं का देव कसं सांगता कोण अन्यन्न जावन तागेल भक्ती कोण करता की तांणी मेगेल विशेष शक्तीची अधीन धावन आसताची तांकां हांव केन्नाय रक्षण करता मागीर ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् तांकां सकड गो तसा देवाला ज्ञात्वा म्हळ्यार कळ्ळो भूतादिम अजमव्ययम् हांव अव्यय जावन आसा हांव शाश्वत जावन आसा हांव आदि पुरुष जावन आसा त्या भावार तांणी मेगेल भक्ती करताची म्हणून स्पश्ट जावन कृष्ण सांगता मागीर तांगेल गुण सांगता वापस भक्ताल गुण सांगता पळय देव पळयाची देव भक्ताल गुण हांगा वर्णन करता मेगेल भक्त कशी आसताची सततं कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढव्रता नमश्चंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ते अनन्य वर्डाचे हांगा देव सोडवान सांगता एक कमला मोग्ग असल्या म्हणके ते मोग्ग उपास देव सोडवायता सांगा कशी सांगता आसा 13वा श्लोका 13 श्लोका देवान सांगले कसं सांगले अनन्य मनसो
ते अनन्य म्हळा कसं नाही अनन्य विवरण वापस देव दितास सततम कीर्तयंतो माम केतनाय मिगेल कीर्तन करताची केतनाय मिगेल स्मरण करताची कशी यतंतश्चो दृढव्रत दृढव्रत म्हणारी मग जाऊ का आता एक व्यक्ती का हा मग का इंजिनियर जाऊ का मग डॉक्टर जाऊ का मग सीए जाऊ का दृढव्रत जाऊन तर वाजीता प्राप्त तशीची सतत कृष्णाका मेळका मिगेल जीवन हे मनुष्य जीवन अत्यंत पवित्र जावन आशिल्लें म्हाका कृष्णाका मेळका तागेले चरण प्राप्त करता निन्न पादवे गतीयन गे हे गोविंदा तुगेल चरणाच मिगेल गती म्हाका तेंची एक मात्र गती वासुदेव परागती नारायण परागती हे आमगे लक्ष्य आता मला एक रीच जाऊ का आमगे डेस्टिनेशन कसं नाही देवाल चरण कमलम प्राप्त करता अशी दृढव्रत जावन आसताची मिगेल भक्त यतंचश्च दृढव्रत नमस्यंतश्च माम भक्त्या नमस्यंतः ऑफरिंग ओबेसन्सेस केन्नाय म्हाका प्रणाम कर न्हू माम भक्त्या प्रितीन भक्तीन नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते पण हे वर्ड मस्त प्रमुख जावन आसा नित्ययुक्त उपासते नित्य म्हळ्यार केन्ना रेग्युलरली केन्नाय सोडूना आम्ही थोडे जप केले 2 दीस सोडले थोडे सत्संगा गेले उपास सोडले मुखार सद्वर्ण्य आता एक स्टुडंट थोडे 2 दीस वाजिले 3 दीस वाजिली एक्झाम येताना वाजिले ना अशी केले जाय निरंतर नित्ययुक्त निरंतर स्टडी करता निरंतर भक्तिपथांतू केन्नाय त्या वाटेर सुखा नित्ययुक्त उपासते अशी देव हांगा ह्या श्लोकांतून तागेल भक्तांक गुण सांगता मागीर ज्ञान यज्ञेन चापी अन्ये आता केलो जन कसं करताची भक्तिपथांत आसनाची हांगा देव पळयाची फस्ट भक्ताल गुण सांगले आता केलो जन शुद्ध भक्तींत नाची तांणी कसं करता आसाची ज्ञान यज्ञेन चापी अन्ये विंगड कसं करताची यजंतो माम उपासते एकत्वेन प्रतक्तेन बहुधा विश्वतोखम विंगड रीतीर तांणी देवाल पूज करताची शुद्ध भक्तींत नाती सकी देव आस म्हळ्यार ताका विचार गोतना कशी करता देव कोणा तागेला ऐश्वर्य कसं नाही विभूती कसं नाही तागेले गुण कसं नाही तागेली लीला कसली हे तांकां गोत आसा तांगेल गुण तांगे तांणी कसं करताची तांगेल गती कसली अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम तांकां गोतना कसं म्हण गोतना अहम हांव स्पष्ट जावन सांगता असो देव हांव यज्ञ तुझ्याची पुरा आहुती मंत्र सकड हांवाची हें तांकां गोतना दे हॅव नो आयडिया पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रक्षाम यजुरेव च स्पष्ट जावन सांगता हांव पितामह हांव मलगड जावन आसा पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः माता धाता आमगेलो आवसू धाता म्हण आमकां पालन करता आशिल्लो पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकार रक्षाम यजुरेव च वेदांतू सकड मंत्रांतू ओम येता ओम तद विष्णु परमं पदम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः तशी प्रत्येकडान वेदांतू ओंकार येता त्या ओंकार हांवाची म्हूण देव स्पष्ट जावन सांगता म्हळ्यार देवाल विभूती हांगा देव सांगता मागीर देव सांगता सांगा गतिर्हि भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरथ प्रभव प्रलयस्थानम निधानम बीजमव्ययम आणि 18-19 या पूरा श्लोकांतू देव अंतिम गती हांवाची म्हूण सांगता पण ह्या श्लोकांत देव स्पष्ट जावन सांगता गतीर भर्ता प्रभु साक्षी अंतिम गती हांवाची भक्तांक या पुरो गोत आसता अभक्तांक या गोत आसना कोण भक्तिपथांत नाच की तांकां हें गोत आसना तांकां निजे ज्ञान आसना हांगा देव कसं करता आसा कृष्ण कसं सांगता सांगा अभक्त कसं लेखताची भक्त कसं लेखताची भक्ताल कसं गुण भक्ताल ज्ञान कसं नाही अभक्ताल अवज्ञान कसं तो खंयची अंधकारांत आसा हें हांगा देव सांगता मागीर म्हाका सांगता देव
त्रैविद्यमां सोमपा भूतपापा यज्ञैर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नंती दिव्यांती विधेम भोगाम. त्यांनी कसं करताची अयो मग स्वर्ग जाव का, स्वर्ग आनंद प्राप्त करू का, अनेक भौतिक ऐश्वर्य भौतिक सुख अनुभव करू का, बिघड का काम करताची, बिघड यज्ञ आचरण करताची. इष्ट्वा हं कसं असं यज्ञेर इष्ट्वा, इष्ट्वा म्हणाले आमक जाव का म्हणून इच्छी गोंदवून द्यायचे. स्वर्गतीम कसं जाव का, स्वर्गतीम प्रार्थयन्ते वैर वचुका स्वर्गा वचुका अनेक शुभ अनुभव करू का. मग देव सांगता ते नाही शाश्वत नाही. मला पुढील श्लोकात सांगल्या मेगेला येऊ का तुम्ही गतीर भरता प्रभू साक्षी अंतिम गती जाऊन असं त्याला तांक गोत ना त्यांनी कसं करताची स्वर्ग जाव का, स्वर्गा सुख प्राप्त करू का, ते शाश्वत नाही म्हणून देव सांगता. सांगतस ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम मर्त्यलोकम विशंती. ತಂಗಿಲ್ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಜತ್ತನ ಅತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾವ ತಾಚಮ್ ಎಟಿಎಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಜತ್ತಾರಿ ನಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾ ವಾಪಸ್ आम्ही ದುಡ್ಡು घालकाचे अशीची हंगा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंती एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते. वापस भौतिक संसार येतात वापस बळरी कोण देवाल भक्तींत ना की हे ತಂಗೆल गती जाऊन सुख अनुभव करू साध्य ना तरी मगिरी भक्ताला गुण सांगतात. त्याला मेगेल भक्त कशी असताची, शुद्ध भक्त कशी असताची सांगेल गुण हंग देव सांगता. या भगवद्गीतेचे अत्यंत प्रमुख श्लोक पुराजन कंठस्थ करून देव आमक कितले आमगे मेरी प्रीती दवरला देवाना, कितले आमक देव रक्षण करू केन्नाय तत्पर जावन श्लोकांत देव स्पष्ट जावन सांगता. अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. वापस अनन्य वर्ड येईल पडा पुढे वापस अनन्य देवान शब्द उपयोग केला. आता वापस अनन्य सांगतात. कोण अनन्य जाऊन मेगेल भक्ती करता की अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः कोण मेगेल भक्ती करताच की पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. नित्य अभियुक्तानां केन्नाय मेगेल भक्ती कोण असतात. एक सरळ उदाहरण उडगास येतं शबरीलो एक उदाहरण उडगास येतं. शबरी सान असताना तिगेल गुरून सांगिल के तुगेल आश्रमाक ये आश्रमाक राम येता, राम येऊन तुक उद्धार करता. तिने डेली रामाला सेव करू सुरू केलं की आज राम येता. डेली तिने प्रति दिवस त्या आश्रम चंदकोन कोयर कांडवरचे प्रति दिवस देवाला उडगास करचे, देवाला नामस्मरण करचे. प्रति दिवसू तिन आम्ही लेखताचे अयो त्या दिवस मात्र तिनं बोर पुरा रेडी करून दवरलेलं म्हणून ना एव्हरी डे प्रति दिवस ती बोर रेडी करून दवरतशी त्या फ्रूट बोर केन्नाय ती कांड दवरतशी एक दीस नाही पण डेली करतशी नित्य युक्त उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां. म्हणा देव कसं सांगता असं नित्य अभियुक्तानां शबरीन केला म्हणे की डेली 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 अयो देव आज येतलो, देव आज येतलो, देव आज येतलो म्हणते रे. आम्ही लेक्चर एक की दोन दिवस की थोडे वर्ष कोण असं पण नो मेनी 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 इयर्स तिला गुरुन सांगला. गुरु वाक्यारी तिनं श्रद्ध दवरली. गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियो ऐक्य. गुरुचरणात तो आश्रय दवरला, श्रद्ध दवरली. विशेषतः देव कसं सांगताय अध्याय तू श्रद्धाच का, प्रीतीस का, भक्तीस का. शुद्ध भक्ती तू तुम्ही मेघला येऊच्या साध्य असता. आणि शुद्ध भक्ती विषय कष्ट काही ना यो मस्त भक्ती मला कष्टच की आहे ना सुसुकम करतो. मग अत्यंत सरळ जाऊन असं मागील देव सांगता योगक्षेमम वहाम्यहम. तागेल योगक्षेम तागेल पुरा वेलबिंग हांव पळोवन घेता. पण वहामी म्हणारी वह धातू संस्कृतान वहामी म्हणारी मग त्यार कसं की एक जड वरचे वहामी म्हणारी भार होरुವುದು म्हणून सांगताचे हेड ऑन द वेट. तर देव सांगता हांव पळोवन घेता मेगेल भक्ताले योगक्षेम मेगेल दायित्व हांव तांकां आय एम रेस्पॉन्सिबल फॉर देम. हांव तांकां पळोवन घेता.
म्हळ्यार हे श्लोकांत आमी पळयत देव कितले आमगेले वयर मोग करता. भृत्यानुग्रह कातरम, भागवत सांगता भृत्य अनुग्रह कातरम. म्हळ्यार रेडी जावन आसता पळय देव म्हगेले भक्ता लावन केन्नाय रक्षण करता. देव केन्नाय कृष्ण देव केन्नाय आमगेलें चिंतन करता, भक्तजनाल चिंतन करता. ताचे खातीर कुलशेखर आळवार सांगताची श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति. इतले स्पष्ट सांगता आसा पण मुकुंदमाला स्तोत्रांतू भक्त प्रियेति भवलुंटन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद. भक्त प्रियेति देवा भक्त म्हळ्यार प्रीती, भक्तांक देव म्हळ्यार प्रीती. त्या प्रीती कितल्या कसं नाही म्हणून देवांक दाखोवन दिता कितले हांव तांकां प्रीती करता म्हळ्यार अनन्य जावन हांव तांचें रक्षण करता. मागीर मुखार सुनो हांगा देव सांगता अहम ही ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम. जाल्यार केलो जन विंगड देवाला उपासना करताची जाल्यार म्हाका येवची ते जाल्यार तुमी अविधिपूर्वकम समना ते कसं पथ नमे ते वाट कसं की ते वाट समना अंतिम जावन मागीर लागी येताची जाल्यार ते वाट समना व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट पाथ. क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचे अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवब्धिर अवप्यते. व्हेरी डिफिकल्ट पाथ. मागीर देव सांगता हांगा अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते. तांकां अंतिम लक्ष्य हांव म्हणून गुंतना. I am the only enjoyer and the master of all sacred. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तांकां गुंतना देव सर्वस्व जाणसो. अहम ही सर्व यज्ञानां अंतिम भोगता तोची ताका आमी प्राप्त करता, ताका आमी तागेलें मन आसूं करता. हें आमकां ज्ञान केन्ना ना की आमगेलें वापास पतन जाता. देव स्पश्ट सांगता आसा 25 ಯಾಂತಿ ದೇವ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ कोण कसं गती मिळता कोणाला आराधन करताची तांगेल अंतिम गती कसं जाता. यांती देव व्रता देवान पितृन यांती पितृव्रता भूतानि यांती भूतेज्य यांती मध्याजिनोपिमान. म्हळ्यार हांगा देव तागेल भक्त कशी आसताची तागेल अभक्त म्हळ्यार भक्ती करनातील कसं तागेल गती कसं जाता. विंगड उपासक आसाची ಕೆಲವು ಜನ म्हणटाची ना आमी तेंच करताची आमी हेंची करताची आमकां हेंची सर्वस्व. हांगा देव स्पश्ट जावन सांगता यांती देव व्रता देवा कोण देवाल उपासना करताची की देव ते लोका वताची. पितृन यांती पितृव्रता कोण मलगडे आराधना करताची की मलगडे लोका वताची. भूतानि यांती भूतेज्य विंगड शक्तीक आराधना करताची विंगड जनाक देव म्हणून सांगून आराधना करताची तांगेले लोक आवडताचे. जेन्ना कोण मक्का आराधन करता की मध्याजी माम कोण मेगेल आराधन करता की तांणी मेगेले येताचे अर्जुना आपल्या कितले स्पष्ट जावन सांगता अशें आनी तुका कसं कश्ट आसूं अर्थ जावच्याक कांय कश्ट ना. आमी खाली मन दिवका श्रद्ध दिवका देवा मोग करता स्पष्ट जावन सांगता. मागीर ते कशी तुमी मोग कशें दाखोवया तुमगेल वयरी. आता मी कोणाकय मस्त मोग करता आता आवसू एक चरडा मस्त मोग करता ते मोगू तिगेल प्रीती वात्सल्य ते कशी दाखयत ती त्या चरणाला सेव करून. तशें देव सांगता आसा तुमी कशी म्हाका मोग करूं येता कशी म्हगेल सेव करूं येता. पत्रम पुष्पम फलम तोयम मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपारतम अश्नामी प्रयतात्मनः. हांगा देव दोन्ही कडेन भक्ती म्हणून उपयोग करता एक श्लोकान. तुम्ही प्रीतीन म्हाका कसं अर्पण करता की पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुम्ही भक्त्या प्रयच्छति यच्छति म्हळ्यार दिवचे प्रयच्छति. देव सांगता असं कोण प्रीतीन म्हाका दिता की हांव स्वीकार करता. आमगे कोड्याला एक लाईफ मेंबर आसा तो डेली देवाक लोणी ऑफर करता बटर. डेली तागेले सिल्वर एक बाउल आसा सनाची तातूंत डेली ताका देवा लोणी दवरची. तो सांगता देवरिगे
ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುದು. ಕಿತ್ಲಿ ತಗ ದೇವಾ देवा वयर मोग पळयाच तका देवा तुका हांव प्रीती करता. म्हळ्यार आमी देवा कितली दिता की देव अनंत जावन आमकां वापस दिता, हे आमकां केन्ना उडगास दवरता. आमी कसा देवा नैवेद्य करता की ताजे अनंत आमकां वापस प्रतिफल देव दिता. आमी एक पंत कृष्णाला नाव सांगू ना शकतो, एक पंत देवाक नाल्ल केळ्ळे नैवेद्य कोण शकतो, एक पंत देवस्थाना वचून आमी देवा आडपोण शकतो. ताजे अनंत फल आमकां देव दिता. जाल्यार भक्त्या प्रयच्छति. उद्धवाक आणि सुधामाक देव सांगता, तुम्ही प्रीतीन दिल्या मात्र हांव घेता. प्रीतीन दिल्या कोणाला एक दिखावे खातीर नांवा खातीर आमगेल नांव श्रेश्ठ जावका, आमकां व्हड भक्त म्हणून खूब जाणांक सांगू का, आमगेल गुणगान करका ना, मेगेल ऐश्वर्य दाखोवचे खातीर, मेगेल अहंकार दाखोवचे खातीर ना, हे सकट चलना. तेव्हा तुगेल प्रीत्यर्थ श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू प्रीत्यर्थम. देवा तुगेल प्रीत्यर्थ हांव सकट करता आसा. देव स्पश्ट जावन सांगता आसा, भक्त्या प्रयच्छति. मागीर हांगा देव सांगता आसा, हे अत्यंत फेमस श्लोक आहे, 2 श्लोक. पत्रम पुष्पम मागीर यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. म्हाका अर्पण कोण कराची, मतपरायणः. म्हाका अर्पण कराची. कोण एक काम करता आसा, देवा तुगेल निमित्त हे काम मेळ्ळा, हे काम तुगेल निमित्त तुगेल प्रसन्नते खातीर हांव करता आसा. ऑफिसा काम करता आसतना डॉक्टर असो, इंजिनियर असो, हाऊसवाईफ असो, स्टुडंट असो, देवा हे तूं दिलेलें. आज कसं आम्ही आहार ग्रहण करता की प्रसाद ग्रहण करता की हें देवा तूं दिलेलें. बायल चेडवां पळोवन घेवचें, घर पळोवन घेवचें, माताजी सिद्धपुरा घर चेडून पळोवन घेवचें, चेडवांक बामणाक चंदकोन पळोवन घेवचें. देवा हें तुगेल सेवा, तुगेल खातीर हांव करतास देवा. हें तूं दिलेलें देवा, तुगेल्या अनुग्रहान मेळ्ळेलें म्हाका. हे भाव दवरून करका म्हणून देव हांगा सांगता. तत्कुरुष्व मद अर्पण. मागीर खातीर कराची. मागीर देव सांगता, शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्मबंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि. अशी केल्यार हे सकट सांगता रे देव सांगता आसता. अशी केल्यार कसं जाता, पुरा तूं कसं आसा इनस्पिशियस कसं आसा की कर्म बंधनांतून मुक्त जाता. यज्ञार्थात कर्मण्योन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन. आम्ही आमगेल खातीर आमीगड कसं नाही, आम्ही स्वार्थ दवरल्यार कर्म बंधना पडताची. जाल्यार तत्कुरुष मद अर्पणम. फुडली श्लोका सांगल्या, मेगेल खातीर अर्पण कोण केल्यार खंयचीय बंधना तुम्ही पळनाची. मेगेल्या येताची. देव सांगता, विमुक्तो माम उपैष्यसि. मेगेल्या येताची, कांय चिंता करूं नाकाची, मेगेल खातीर कराची. चेडवां पळोवन घेवचें, घर पळोवन घेवचें, सगळं आमी काम करचें देवा तुगेल प्रसन्नते खातीर. हे भाव आमगेले आसल्यार देव स्पष्ट जावन सांग, विमुक्तो माम उपैष्यसि. विमुक्त जाता तुम्ही, माम उपैष्यसि. खंय येताची मुक्त जावन, खंय वचनाची. माम उपैष्यसि, मेगेल्या येताची, माम उपैष्यसि. कृष्ण स्पष्ट जावन सांगता आसा. मागीर देव सांगता आसा, म्हळ्यार तो कितली महान जावन आसा, सर्व जनांक समान जावन पळयता, कोणाकय भेद करना. ते म्हळ्यार सकट तागेले चेडूं, सकट जीवराशी कितली आसा की ह्या प्रपंचांत, पुरा तागेले चेडूं, सगळ्यांकय तो मोग करता. जाल्यार हांगा देव तागेले भक्ताल वयर कितली मोग करता म्हणून सांगता. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. कोण म्हाका विशेष जावन प्रीती करता की, कोण मेगेल भक्ती करता की तांणी म्हाका प्रिय जावन आसाची. भक्त प्रिये ती भबलुंटन गोविंदे. मागीर देव सांगता आसा, अपीचेसु दुराचारो. तांणी कसं न्ही मेगेल भक्त खंयच्यो विंगड एक वाटे गेलेंची, खंयच्यो चुकलेंची जाल्यार ओपास तांकां मेगेले येताची. तांणी मेगेल भक्त जावन आसाची. मागीर देव सांगता, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हांव सुरेश सांगला म्हणके या 9व्या अध्यायाच्या प्रत्येक श्लोकांत देव तागेल भक्ताक कितले मोग करता, कितली तागेल वैरी अनुग्रह करूं का, तागेल उद्धार करूं का, कितली देव तत्पर जावन आसा म्हणून प्रत्येक श्लोकांत हांगा देव सांगता.
नमे भक्त प्रणश्यति मेगेल भक्ताल केतनाय नाश जाय हांव तेगेलो उद्धार कोरनो करता आता आमगेल दांतांत कसं न्ही एक बसली म्हूण जाल्यार ते जीब कितली प्रयत्न करता काडूंक आमगे जीब थंय वता ते कार्ड उताय ते थंय तुका दांता दुखून ते भायर येवताय ते जीब तेंच प्रयत्न करता तशीच देव आमगेलो उद्धार करता आमी कितलेय वायट वाटे वचोवची कितलेय कसं न्ही करोवची जाल्यार देवाक मन कसं न्ही ताका मेगेले हाडका तेगेलो उद्धार मागीर देव सांगता मामी पार्थ विपाशित्य एपिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम मेगेले कोणीय येता हांव कसं न्ही भेद करना फुडली श्लोका कसा सांगले समोहम सर्वभूतेषु आता देव सांगता असं स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम मला तेगेल चरण प्राप्त करूं येता कोणेय असो ते इतले नीच जन्मांतय नीच कुटुंबांतय जन्म येऊ न शकतो स्वपचो वरिष्ठम मन्येत तदर्पिते मनो स्वपचम नाभा पादारविंद विमुक्ता स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनन्ति सकुलम न तु भूरिमानः प्रल्हादो नरसिंहाला या प्रार्थना करता प्रभूजी ऐक पडताना प्रभूजी कनेक्टिव्हिटी इश्यू असतो तुमचा जन्म तुझं कुटुंब जन्म आहे हितार्थम ड्रॉप जलीची कॉलाच्या म्यूट म्यूट जल्दी तो सकळाल उद्धार करता प्राणम पुनंती सकुलम न तो भूरिमान ज्याला कोणाला गुण ना की भक्ती ना की तक्काता उद्धार करू साध्य ना म्हणून प्रल्हाद सांगता सांग मागीर देव सांगता असं माफी पार्थ विपाश्य गेल नव किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि यस्तता अनित्यम असुकम लोकम इमं प्राप्य भजस्व देखील भक्ती करता तुम्ही या भौतिक संसार अनित्यम असुकम लोकम इमं प्राप्य भजस्व या भौतिक संसाराचे एक गुण सांगता अनित्यम असुकम लोकम अनित्य हंग नित्य नाही शाश्वत नाही असुकम निज सुखम प्राप्त करू साध्य नाही मेगेल भजन करा भजस्व माम मेगेल भजन करताची कोण तेगेल निज भक्ती जाऊन कोण मागिरी 34 श्लोक भगवद्गीताचे प्रमुख श्लोकांत एक श्लोक अत्यंत देव तेगेल भक्तांक कितली शिकवता कितली देव आमगेले वयर मोग करता मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः वासुदेव परायणः नारायण परायणः म्हणा कसं नाही देवाल वैरीची परायणः देऊ जाऊ का म्हणून एक ध्येय कोण दवन घेत की वासुदेव परायणः भागवत सांगता नारायण परायणः अंग देव सांगता असं एवत मतपरायणः कोण मिगेल परायण जाऊन असं कशीचो असता मतपरायण मला कसं गुण ह्यांग देव सांगता असं मनमना केन्नाय देवाल चिंतन करचे केन्नाय मनान तू कृष्णाने चिंतन करचे काही अशा पुरो मद भक्त देवाल भक्त जाऊन आम्ही काम करचे मध्य आजी देवाल उपासन केन्नाय श्रद्धेन करचे माम नमस्कुरु केन्नाय देवा प्रणाम करचे आम्ही गजेंद्र मोक्षान पळयताची थंय वैष्णवाचार्य प्रभुपाद आणि अनेक वैष्णवाचार्य श्रीमद आनंद तीर्थ तांणी पुरो सांगताची गजेंद्र इंद्रद्युम्न फुडली जन्मांतू तान देवाल पूज केन्नाय सोणी कयता
नित्य देवाला पूजा खंडित करता शिल्प संध्यावंदन केन्नाय सोडिता नित्य करता शिल्प तशी त्या देवाला उडगास येवचे साध्य येईल ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂತಕರು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಒದಗಲಿ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸಿದರೆ ನಾ ನಿನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮರೆ अरे देवा थोंची जाऊ का आणि देवाला प्रार्थना करू का मी देवा तू गेला उडगास दे देवा ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನವ ನೀಡು देवाला तुगेल स्मरण जाऊ का तुका विसरताव मला कली आमक भक्ती करू सोण काय भागवत सांगता आमक भक्ती करू का सोण आमगेल बीड बॅक घेऊ का जला यो केदन जप एंड करचे सत्संग बैसू का जला आमक नीद येता सत्संग बैसू का जला यो केदन सत्संग जाऊन प्रसाद घेऊन गरगड केदन वच्चे म्हळ्यार गीता वाजू का जाल्यार अयो मस्त वाजीला आजी म्हणून एक श्लोक पुरो 2 श्लोक पुरो म्हळ्यार आमकां कली सोण काय आमगेल भक्ती करू सोण आनी विंगड देवते देव विंगड देव आसा पळय तांणी सोणाच ते आमकां भक्ती प्रगती जेवच्या का तांकां पळोवचें जायना का यो वा तो बगी भक्ती करून वयर वतो देवाला वता ताका राबो का म्हणून सोण काय हेने हांव सांगता ना भागवत सांगता सांगा भागवताचो ध्रुव सांगता अयो हांव देवाला कसं की मागू गेलोलो पुरा देवान मागीर वाट चुकयल म्हाका भागवता ध्रुव सांगता हांव देवाला शुद्ध भक्ती माग न्ही देवा तुगे लागीं मागीर वाट चुकयल देवतेन पुरा म्हाका तशी आमकां भक्ती करूं मस्त कठीण जाता हांगा देव कसो सांगता आसा मतपरायण हे वर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट मतपरायण देवा तूं प्राप्त करूं का मनमना भव मदभक्तो केन्नाय मनान तूं तागेलें चिंतन करचें देव आज देवाल दर्शन कितलें आशिल्लें आज देव कितले चंद दिसता आज देवाक आमी कसं नैवेद्य करचें हेंची मनां आसता सकाळीं उठयता देवाक कसं नैवेद्य करचें हे आमगेल मन आसवून जाल्यार देव सांगता खंडित मेगेला येता तुम्ही मामे वैश्यच युक्त एवं अनेकड़े प्रतिजाने प्रियोसी में अनेकड़े 18 अध्याय कृष्ण सांगता प्रतिजाने तुम अत्यंत प्रिय जावनस म्हाका ताचे खातीर हांव तुका सांगता तू खंडित मेगेला येता अशी हे विशेष जावन 9th चॅप्टर 9वा अध्याय देव भक्ताल वयर कितली प्रीती करता भक्ताक वपास तागेल भक्त निजे भक्त कोण आसा की तांकां वपास तागेले हाडू खातीर देव कितले तत्पर जावन आसा हे आमकां ज्ञान आमकां भगवत गीता 9वा अध्याय स्पष्ट जावन देव सांगता आनी शुद्ध भक्ती म्हळ्यार कसं न्ही व्हॉट इज प्युअर डिवोशन ताजें परिचय देव दिता पत्रम पुष्पम फलम तोयम शुद्ध भक्ती कशी करूं आणि अशुद्ध जाल्यार कसं जावन आसता इमं प्राप्य म्हळ्यार कसं न्ही स्वर्गतीं प्रार्थयन्ते कोण भक्ती शुद्ध ना की त्यांनी स्वर्गा वच्चा पळयताची क्षीणे पुण्यगतः मृत्युलोकम विशंती वापा संसार येताची म्हळ्यार देव करेक्ट आमकां हें कसं न्ही तें कसं न्ही व्हॉट इज दिस व्हॉट इज दॅट स्पष्ट सांगता कसं न्ही आमकां अर्थ जेवच्या कांय कठीणच ना प्रभुपादान सरळ जावन आमकां व्याख्यानांतूच दिलेलं आसा आनी देवान सरळ जावन दिलेलं आसा ज्ञान सो आमी हांगा विराम दिता मेगेल वाणीक विराम दिता हांगा 9वा अध्याय शुद्ध भक्तीचे आमकां देव परिचय दिता आसा प्रभुपादाल अनुग्रहान आमकां पुरा हांगा भक्ती आज आमी मेळ्ळेलो आसा आमकां आमी प्रभुपादाक आमी चिरऋणी जावन आसाची त्या म्हळ्यार प्रभुपादान आमकां ओपन करून दिना म्हणजे जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आमी खंय खंय आसता आशिल्ले म्हूण आमकां गोता सादी सो मर्सिफुल इथं म्हळ्यार प्रभुपादान जेन्ना मेळका म्हळ्यार तागेल हृदयान तूं प्रभुपादा हृदयान तूं कितली जिवाल वैरी कितले एक आमगेले उद्धार जावं का म्हणून एक कितले एक पर दुःख दुखी म्हणून प्रभुपादान आमकां दिलेलो आसा पुरा प्रभुपादा चिरण जावन आसाची अशी आयची क्लासाक हांव प्रभुपादाल चरण कमलांत प्रणाम करून विराम दिता आनी तशीच तुमगेल सकल परवा जावन महेश प्रभु कई पूरा डिवोटीसांक धन्यवाद समर्पण करता आयची 9वा अध्याय सांगू का तुम्ही एक अवकाश दिलेलो आसा तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सकल भक्तांक धन्यवाद शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण इस प्रेम भक्ति प्रभु जी की जय।
परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय. व्यास पूज्य जेसु महाराजाला तुमगेल मुखारविंदातून प्रिय भक्ती जावनशील तुमगेल मुखारविंदातून आईचे दिसात ऐकूचे फारी सौभाग्य मला प्रभूजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. तुमका तुम्ही आज ही व्यास पूज्य देसू सिलेक्ट केलेला का. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. अश्विनी माताजी ओव्हर टू यू. तुमका प्रोसीडिंग करूया. ओके प्रभूजी. प्रभूजी आणि तेंचे आता आईचे सेशन इतलं स्पेशल आशिल्ले आणि आईचे स्पेशल डे तुम्ही चूज केलेलं असं सुमार इतलं आमकां शिकच्या बी मेळ्ळे. आम्ही प्रति एकादशी भगवद्गीता वाजिताची प्रति टाइम वाजयतात पण प्रति टाइम आम्ही एक नवी कसं की एक अर्थ केल्यावर जाता तितलं डेप्थ आसा ते विजडम. आणि आज तुमगेल मुखांतर आमकां चॅप्टर 9 समरी आमकां अर्थ करच्या मेळ्ळे. कोणाक कसं क्वेश्चन्स असल्यारी प्रभूजीले निमगो येता. अनम्यूट करून तुम्ही विचार येतो चॅट बॉक्सात बी घाली येता. हरे कृष्ण प्रभूजी. माताजी सांगायचे क्वेश्चन. आमका संसारांत पडलेल्यांक आमकां निरंतर जावन देवाल ध्यान करचे कशी साथ दितात प्रभूजी. आमकां चेडू वाल्याचे ना घरचे ना अशी सगळं आमकां आसताचे आमी निरंतर जावन देवाल ध्यान कशी एक चॅन्टिंग केले जाल्यार एक श्लोक संगी वाजले जाल्यार तशी दिवडायतले थोडे वेळ विष्णू सहस्रनाम तशी एक थोडे वेळ आमी कसले करता आसताचे जाल्यार चेडू वाल्याचे ना घरची निरंतर जावन ध्यान देवाल कशी करचे. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗವತ ಸಮಂಜಸ ಜಾವನ ಉತ್ತರ भागवत अंतू 12 स्कंद अंतू 12th कॅन्टो थंय स्पष्ट जावन कृष्ण सांगता आसा आनी अनेक वैष्णव आचार्य थंय सांगता आसाची श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम. हे अत्यंत प्रमुख श्लोक 12 स्कंदांत. श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः. देवाल विषयी नवे कृष्णाले श्रवणम कीर्तनम आम्ही कसं ऐकले की कसं सांगला की हरेर अद्भुत कर्मणः देवाल अद्भुत लीला श्रवण करता असो का नित्य श्रवण जाव का. तुम्ही सांगले विष्णू सहस्रनाम वाजिता असाची व्हेरी गुड भारी छान. नावे तुम्ही कसं नाही काम करताना कसं नाही एक लेक्चर घालची की प्रभुपाद लेक्चर घालची की नव विंगड वैष्णव आचार्य लेक्चर ऐकूची की हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम. या लास्ट लाइन इज व्हेरी इंपॉर्टंट. तुमगे क्वेश्चनाक परफेक्ट आन्सर समंजस जावन आन्सर दिता. कसं नाही तदर्थे अखिल चेष्टितम तदर्थे म्हळ्यार तागेल खातीर सक्कड काम कोरका म्हणून देव सांगता. भागवत सांगता तदर्थे अखिल चेष्टितम. अखिल म्हळ्यार सकाळडकून सांजवाळ निद्दो रात्र निद्दो टाइम कसं आम्ही काम करता असं पण प्रत्येक काम तदर्थे म्हळ्यार तागेल खातीर अखिल चेष्टितम. अखिल म्हळ्यार सर्व काम. चेष्टा म्हळ्यार संस्कृतांतू कसं एक सन काम केलं चेष्टा. आता एक पेन एकाण हेकडे दुखून त्याकडे दवरलं एक चेष्टा जाल वन ऍक्टिव्हिटी. चेष्टा मीन्स ऍक्टिव्हिटी इन संस्कृत. तदर्थे अखिल चेष्टितम सक्कड काम देवाल खातीर करता. आता तुम्ही पुरा माताजीच घरकडे घर पळोवन घेताची रांदप करताची घर स्वच्छ करून दवरताची हे सकड कसं म्हणले तुका देवा हे तुगेल खातीर करता. रांदप जाल्ले कृष्णार्पणमस्तु. शीत तुम्ही वाणान घाल्ले निशी काडले देवा तुगेल खातीर कृष्णार्पणमस्तु. चंदकून घरा कोयर काण जाले घर नीट जाले देवा कृष्णार्पणमस्तु. चेडवा स्कूला पेटयले कृष्णार्पण. रात्री निदत असायची देवा आजी तू म्हाका इतली काम करू शक्ती दिली देवा तुला. आजी तू म्हाका अन्न दिले दिसा 2 टाइम म्हाका तू प्रसाद दिल तू म्हाका कृष्णार्पणमस्तु. प्रत्येक कामान तू देवा स्मरण करू प्रयत्न करचे. हे ग्रस्त जावन असल्यार व्हेरी इझी. प्रत्येक कामान तू तुम्ही ऑफिसाक गेलेंची कृष्णार्पणमस्तु. ऑफिसात देखून वासुदेवाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णा तुगेले खातीरची गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः. प्रत्येक काम तुम्ही सकाळ उठायलेची गोविंदाय नमो नमः देवाल स्मरण करचे. लायक भागवता श्लोक सांगच्यो
नवे गजेंद्र मोक्ष दोन्ही सेकंड कॅन्टांतू गजेंद्र मोक्ष 2 श्लोक येतात त्या 2 श्लोकांतू पूरा गजेंद्र श्लोकांतू एक 60 की 80 श्लोक असतं ते 80 श्लोकाचे पूरा 2 श्लोकांत येतात सकाळ उठाय गजेंद्र मोक्ष सांगता म्हणून आनंद तीर्थ सांगताचे अंतःसरसि उरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण यूतपतिरंबुज हस्त आर्तः आहेदमादि पुरुष किल लोकनाथ तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय श्रुत्वा हरिस्तम अरणार्तिनम अप्रमेयः चक्रायुध पटकराज भुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवन् कृपयोज्जहार सेकंड कॅन्टो येते तशी सकाळी उठायला सुद्धा देवाला स्मरण करचे की गजेंद्र मोक्षक नवे तुमका खंयचे लायक देवाला लिहिलं लायक अत्यंत तुमका प्रीतीचे लिहिलं कसं आहे असं की नवे सुदामान लिहिलं की नवे केशी दैत्य कृष्णानं कितली कितली दैत्य संहार केला त्या उडगास करून घेऊची की तशी आमगेल प्रत्येक काम सकाळ डुकून आम्ही रात्री ताई निद्द होताय आम्ही कसं काम करता की देवाला स्मरण करून आम्ही केदन करताच की अशी आमगेल गृहस्थ जीवन अत्यंत श्रेष्ठ जावन असतं हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी मॅक्झिमम ट्राय करताच लाईक म्हणजे देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकूच्या ग्रांधाप करताना अशी प्रयत्न करताची जाल्यार देवा लागी आमगे स्वार्थाकोस्कर आमी प्रेयर म्हळ्यार लायक चेडवां खातीर मागताची त्या समूह म्हळ्यार लायक चेडवां रक्षण करी म्हण अशी आमी मागताच देवा लागी ते एज ए पेरेंट ते स्वार्थ सेगी जो लायक नॉर्मल देवाला मागू येत म्हणजे देवाला खंडित तुम्ही प्रार्थना करेत देवाला आम्ही केदनाय प्रार्थना करीत कसं नाही चुकी ना आम्ही आमगेल चेडवां चांग जाव का बामणा चांग जाव का बायले चांग जाव का आमगेल चेडवां भविष्य उज्ज्वल जावन का हे खंडित आम्ही देवाला प्रार्थना करू येतो त्यामुळे आम्ही तागेला सांगा त्याला कोणाला सांगचे ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆನು ಪಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಪಾಡುವೆನು देवा जलरी तंक भक्ती दी तंगेल जीवन तुगेल चरण कमला असुका तंक तुगेल स्मरण दी तंगेल केदनाय रक्षण करी या जीवन पवित्र जव देवाला केदनाय मी मगू येतात तंक कसं नाही चुकी ना मैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाक कसं क्वेश्चन्स निमगू चस्व प्रभूजी मिगेल एक क्वेश्चन असा हांव हे एक्सटेन्सिव्ह म्हळ्यार इस्कॉन प्रभूजीले ऐकत असता युट्यूबान तो गोलोक वृंदावना इज अवर फायनल डेस्टिनेशन म्हणताची जाल्यार ते आनी दोन्ही वेगळे वेगळे वे जेवो एकच तुम्ही एक पण रिपीट करता क्वेश्चन ना क्लियर येनीच कट जाऊ नाही ओके ओके प्रभूजी मेगेल क्वेश्चन गोलोक वृंदावना आणि वैकुंठ लोक हे दोन्ही वेगळे वेगळे की हे सेम म्हणून बुजाव कशेले देर आर इन्युमरेबल प्लॅनेट्स वैकुंठ देर आर प्लॅनेट्स म्हळ्यार मस्त वैकुंठ प्लॅनेट्स आसत आता अयोध्या धाम विंगड नरसिंह विंगड धाम असतं तशी देर आर मेनी वैकुंठ प्लॅनेट्स देर बट फायनल डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन म्हणून गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि ते गोलोक वृंदावन असं जाल्यार वैकुंठ गेल्यार ते कसं नाही भेद ना ते देवाला सेव करची जाल्यार गोलोक वृंदावन थंय वचून देवाला सेव करची आम्ही देवा कसं सांगचे देवा तुगेल खंय असल्यार देवाला तुगेल सेव दी म्हाका मुक्तिर हित्वा अन्यता रूप स्वरूपेण व्यवस्थितः भागवत सांगता खंय असल्यार तुगेल सेव दी देवा तू नरका गेल्यार ओडना तुगेल ते सेव करका हांवें तुगेल निरंतर भजन करका तुगेल निरंतर भक्ती करका हांवें हे आमगेल देव जेवण आसूं इवन इफ यू गो टू वैकुंठ प्लॅनेट दॅट इज गुड अपास ते न निवर्तन्ते थंय तुका अपास येवचे ना न सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम निगेल धाम गोलोक वृंदावन धाम गेल्यार वापस येवचे ना थंय वचून देवाला सेवा निरंतर करचे हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी थँक्यू आणि कोणाक कसं क्वेश्चन्स ना जाल्यार एक थोडे अनाउन्समेंट्स आसा कोण सोडता सो आयचे सेशना वारी आमगेल सेशन आता कंटिन्यू जाता प्रति मंडे
प्रति सोमवार बुधवार आणि शुक्रवार भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन्स हे 3 दिवस कन्सिस्टंटली चलते असता. तुम्ही पुरा लोकांना पार्टिसिपेट करता. तशीच आदित्यवार आमगेल बालोत्सव क्लास बी 9:30 क सकाळी 9:30 क स्टार्ट जाता. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलते रसा. सो कितले जाता तितले तुम्ही चेडवांक सांगून पार्टिसिपेट करू का, तांकां मोटिवेट करू का पार्टिसिपेट करच्याक. मे 15 एक 4 दिवस सोडून आमकां 5 दिवस सोडून अपार एकादशी आयल्या सोमवार. संपूर्ण भगवद्गीता पारायण चलता ते दिवस. सो श्लोकास तुमकां रिसाइट करचे इष्ट असल्यार तुम्ही विद्यापै माताजी, जो माया नायक माताजी, जो भारती पै माताजी तुम्ही नाव दिवेत हांगा तिनांक. पुरुषोत्तम अधिक मास येईल असा जुलै 18th to August 16th. सो भगवद्गीता चॅप्टर 15 रिसायटेशन चलता त्यांना. चौराष्टकम आणि ताजी ट्रान्सलेशन ताजी रिसायटेशन बी असता. सो कोणाक चौराष्टकम सांगचे आसा इष्ट आसा त्यांनी डॉक्टर कामाक्षी माताजीक तांगेल नाव दिवेत. आणि भगवद्गीता चॅप्टर 15 रिसायटेशनाक तुम्ही माया माताजी, जेव्हा विद्यापै माताजी, जेव्हा भारती पै माताजी तांकां नाव दिवेत. नवीन एक स्टार्ट झाला आता प्रति संडे जपा सेशन म्हणून चॅन्टिंग टुगेदर. सो ते 6:30 AM सकाळी इंडियन स्टँडर्ड टाइम स्टार्ट जाता. कोणाक इंटरेस्ट आस की कंपल्सरी ना 16 राउंड्स करका म्हणून घेनो. मिनिमम तुम्ही 1 राउंड करचे असले बी येडना, बट 6:30 AM जॉईन जायाची आणि तुम्ही चॅन्टिंग करू येता. आणि प्रति सॅटर्डेक वेदिक हिरोईन सेशन्स आमकां दुसरे देवयाल आमकां प्रति सॅटर्डे आमकां आयकुचे मेळटा 7:30 PM ते सेशन चलता. आणि प्रति थर्सडे वैष्णव भजन संध्या चलता. सो इतलो टू सेशन्स चलता असताना तुम्ही पुरा लोकांना पार्टिसिपेट करका. तुमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्स बी लिंक पेटया तांकां सांगा. जास्ती जन येऊन पार्टिसिपेट करा म्हणून विनंती करू. कोणाला कसं क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगल्यार हांव नरसिंह आरती सांगूंक न्हू सेशन एंड करता. हरे कृष्णा. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः तिलकंकनकलाये इको नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमद्भुतशृङ्गाम् ललितहिरण्यकशिपु अनुबृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.